सावियो कुतिनो आणि हेर 7 जाणांनी मडगाव पुलीस स्थानकान कागाळ करून एमएमसीचे अधिकारी आणि नगरसेवकांनी सपूज्य 53 कोटीच्या मोलाचे कोयर एकठांय करपाच्या निविदा खातीर कावन्सिल बसकेची कारवाय जाली असो आरोप केलो। कागाळदारांनी प्रस्तावाक विरोध आसून लेगीत एकमतान पास केल्ले थाराव फटीचे नोंद केल्यात असो दावो करून एफआयआर बसकेचे रेकॉर्डिंग जप्त करप आणि आरोपीत घोटाळ्याची चौकशी करपाची मागणी केल्या। ह्या आरोपाक नगरसेवक महेश आमोणकर हांणी जाप दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही मारगांव टाउन पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आसा कंप्लेंट फायल करपाक एगेन्स्ट मारगांव चेअरपर्सन दामोदर बाबल शिरोडकर, चीफ ऑफिसर मधु नार्वेकर एंड काउन्सिलर्स दामोदर वारक, कामिलो बारेटो, महेश आमोणकर आणि लता पेडणेकर। आणि आम्ही सेक्शन्स कोट केल्ले आहा फॉर द ऑफेन्सीस, दॅट इज सेक्शन 335, सेक्शन 316/5, 61/2, 318/4 of BNS, read with section 7 of Prevention of Corruption Act 1988 for forging minutes of special meeting of the Margaon Municipal Council dated 30th March 2026 to misappropriate 6.53 crores. ही आम्ही कंप्लेंट दिल्ली आसा। 30 तारखेर एक काउन्सिल मिटींग जाल्ली मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाची स्पेशल मिटींग, आणि थंय एक सब्जेक्ट आयिल्लो फॉर टेंडरिंग ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। आणि तेन्ना हें जाल्लें की डिसायड जाल्लें सगळे काउन्सिलरांनी की तो डिफर करचो म्हण, कित्याक काउन्सिलाचो टर्म काबार जाता म्हण। पूण आतां कितें काय म्हळ्यार आमकां दिसून येता मिनिट्स हें जाल्या रिकॉर्ड जाल्या, आनी त्या मिनिट्सां भितर 2 रेजोल्युशनां, वन इज रेजोल्युशन नंबर 5661 आणि 5662, ही 2 रेजोल्युशन रिकॉर्ड जाला की एप्रूव जाल म्हण टेंडर करपाचें, समजला। आणि 5661 रेजोल्युशन सांगता की प्रोपोज बाय दामोदर वारक आणि सेकंडेड बाय कामिलो बारेटो, आणि 5662 सांगता प्रोपोज बाय महेश आमोणकर, सेकंडेड बाय लता पेडणेकर। आमकां खबर आहा हें फॉल्स म्हण, हें प्रोपोजूय केलें ना, सेकंडूय केलें आमकां खबर आहा, पूण हें रिकॉर्डार येयल्लें आहा। सो दे आर लायबल फॉर पनिशमेंट इफ दिस इज ट्रू, कित्याक हें असलें रेजोल्युशन जावंकूच ना। तुमी सगळे प्रेस आशिल्ले, क्लियर सामकें हॉलां भितर चेअरपर्सनान डिक्लेअर केल्लें की हो मॅटर ड्रॉप केला आनी डिफर केल्लो आहा, जाल्यार ही रेजोल्युशन कित्याक? सो आमी ही जे सेक्शन्स कोट केल्ले आहा तातूंत आमी आतां प्रेयर केला, आमचो डिमांड जो घातिल्लो आहा एक म्हणल्यार एफआयआर रेजिस्टर करपाक मागला आमी ह्या सगळी एक्युज्डांचेर। सेकंडली आमी ऑडियो आनी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग त्या मिटिंगाचें, कित्याक एज पर सेक्शन 63 ऑफ गोवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट 1968 प्रत्येक मिटिंगाची ऑडियो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाकूच जाय, समजला। सो ते आमी सांगला की ऑडियो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आहा ते सीज करचे म्हण पुलिसां मागला, ते डिस्ट्रॉय करचे पयलीं। मागीर एक्यूज जे आसा तांकां अरेस्ट करचे म्हण सांगला, अँड प्रिवेंट फर्दर टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। म्हणजे फूल म्युनिसिपालिटी सीओ, चेअरपर्सन दामू, लता पेडणेकर, कामिल बारेटो, हांव आनी हो दामोदर वरक, म्हाका दुसऱ्यांचे पडोन गेलो। हांव इतलें क्लियर सांगता प्रेस, तुमी मिटिंगेक थंय जितली 5 वर्सां मिटींग पळयलें, आतां आमचे मे 26-25 तारीख लास्ट आमचे मागीर टेन्युअर काबार। तुवें पळयल्या ते मिटींग चलतना कितें जाता, ते मिटींग चलतना थोड्यांक खबर सुद्दां आसना सारकें। तुमी सगळ्या प्रेसान पळयलां, आनी खूब सावियो कुतिनो फाटल्यान बोल्लो आसता एकदां। केन्ना एक पयलीं हांव तेंच्या बरोबर आसतालो तेन्ना तो म्हाका सांगतालो एक ब्रीफ करपाक, कळ्ळें तुका न्ही। सकाळीं तेजे कडेन उलयल्लो हांव फोनार, कितें चल्लां काय म्हणून, मागीर सोड तेजे तो करता। काँग्रेसीचे आतां तो काँग्रेसीन आसा न्हय, तर लिडर कदाचित काँग्रेसीचो व्हडलो, म्हणून तो आपूण तें करपाक सोदता। म्हणटकूच ताणें पळय जें दिलां तेजेर हांव इतलें सांगपाक सोदता की जे म्युनिसिपालिटीन जें कितें जें आमी रिजोल्युशन घेता तेन्नाच कितें करता एकदां जापूर सगळें भरलेलें आसता तेन्ना प्रपोज बाय सो अँड सो, प्रपोज बाय वो, सेकंडेड चालूच आसता। कदाचित म्हाजें नांव घातलं आसतलें, कळ्ळें तुका न्ही। ताजेर हांव ब्लेम करपाक शकना। आमी काय उठोवन तुका कोणाक सांगना कितें म्हणून आमी प्रपोज कर, हें कर, तें कर म्हणून। लता तर म्हणटा पेडणेकर ते आमचे थंड, तेणें आजून तुमी जाणा लता एकलेच कावन्सिलर आसलें, लता केन्नाच काय उलोवंक ना, कळ्ळें तुका न्ही। तरी हांव तेजेर हें करपाक शकना। जर प्रपोज जर घातला जर प्रपोज म्हणून न्ही, जाल्यार जाल्लें कितें तेन्ना ते दिसा भानगडीन। त्या दिसा पळय हें रिजोल्युशन घेवपा टायमार एक कावन्सिलर उठोवन बोवा मारतालो, तुमी पळयला। एक कावन्सिलर उठोवन तेणें ऑब्जेक्शन हाडलें, आनी कदाचित आनी एकलो आशिल्लो, पूण सगळ्याच कावन्सिलरांनी ऑब्जेक्शन हाडलें, तेजेर वोटींग जावना। मेन म्हटल्यार वोटींग जावना हेजेर, नाका आनी हय म्हणपाक। मागीर चेअरपर्सनान तें कितें सांगलें की हांव पळोवया अशें, मागीर तें मागीरची खबर। पूण हातून जर घातला जाल्यार हांव फक्त एकूच सांगपाक सोदतां की हें जें जालां
कचऱ्याचें प्रकरण जें आतां पळय आमचें जें आसा डोर टू डोर तें जून 16 तारखेक तुका कितें जाता तेंचें काबार जाता आनी त्या दिसा सगळ्यांचें आमचें अंडरस्टँडींग आशिल्लें की मे म्हयन्यान इलेक्शन जाता म्युन्सिपाल्टीचें मे म्हयन्यान जर म्युन्सिपाल्टी इलेक्शन जाता जाल्यार तुका कितें आसा आमकां फुडें मागीर त्रास आसा कितें लोक दारान पळय कितें आसा कॉन्सिलर आमी गेले जाल्यार लोकांक हांव त्रास म्हाजे क्रिश्चन लोक जावं शिरवाड्याचे जावं हिंदू मुस्लीम जावं खूब बरें म्हाका 1 मिनटान व्हरपा येना फोन करतात कळ्ळें तुका न्ही म्हणजे त्या हेतून म्युनिसिपलान धरून आमकां दिसलें कितें म्हणून तें गार्बेज कलेक्शन चालू व्हरूनी तांकां हें जावं न्ही पूण थोड्यांक नाका आशिल्लें दिसता पूण वोटींग त्या दिसा जालें ना आनी पर्सनली हँड रेजिंगाचेरूय कोणें ऑब्जेक्शन हाडूना फक्त एकटोच कॉन्सिलर उलयतलो रिकॉर्डिंग आसतलें आनी म्हाका जाल्यार दिसता कित्याक रिकॉर्डिंग म्हणटा तें हर मिटींग आसपा जाय आयज तर कळ्ळें अशें दुसरे लोक मागीर चान्स घेता उलोवपाक कळ्ळें तुका न्ही म्हणून दुसरें म्हटल्यार तुका ज्या दिसा पळय जे मे 16 पळय 26 आमचें काबार जाता म्हणटकूच तेंचे जून 16 काबार जाता बापूचें म्हणटकूच आतां इलेक्शन जें म्हणटा तें फुडें पडलें म्हणून बोवाळ जाला आनी आमचे 26 तारखेक काबार म्हणजे 20 तारखेक ते मिटींग दवरल्या 20 तारखेक मिटींग दवरल्या हे फायनल मिनिट्स जे आसा न्ही ते सगळ्यांनी आतां आमी पास करपाचें ना करपाचें कॉन्सिलरांचेर आसा नाल्यार मडगांवचे कॉन्सिलर म्हाका फातोडेचें म्हाका खबर ना कितें हें आसा तें पूण जे पळय मडगांवचे आसात आमचे जे ते कॉन्सिल जे कलेक्शन आसा बापूचें तें जर बंद पडलें न्ही सगळ्यांक त्रास जातलो